मुंगडार 2 जानेर 7 बाजील आनी ग्रेगोर धर्म अध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री समरण मुखेल सर्वेस्पराची वाट नीत करतात असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता तो ताळो हांव नियाळाक आदार आमच्या गोंयांत व्हांवपी मादेय न्हंयचें उदक वळून शेजाऱ्याच्या राज्यांत उदकां धरून बांदल्यार गोंयकाराच्या उदकांक कसलें हालावाल जातले ताची गंभीरताय पळोवंक आनी लोकांचें तशें अधिकाराचें लक्ष ओडपाक जायत्यो जमाती आपयल्यो पूण 16 लाख वस्तींतले फकत थोडेच हजार लोकांच्या कानार हो आवाज पडलो। फुडाऱ्यांचो उलो एक अरण्यांतलो साद कसो जावन गेलो। उदकाक लागून फुडाराक आमकां कसले त्रास पडटले तें कोणाक पडूंक ना। आयच्या शिव वर्तमानान जुआंव बाप्तिस्त देवान बसयलोलो सोडवणदार येवचो जाला ताची वाट तयार करूंक आपणाक पाठयला म्हूण कळून सर्वेस्पराची वाट नीत करतात। असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता तो ताळो हांव म्हणटा जुआंव। पातकांचें रुदन करूंक तो पोरचेक 14 नदीन उदकाचो बावतिजम दिता आनी फुडाराक तांणी पातकी जिवीत सोडून बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक उलो मारता पूण भोव थोडे ताच्या उल्याक कान दितात। संवसारांतल्या उदकाची गजाल सोड शेजू चिव्या उदकाची जोर ह्या जोरींतलें उदक पिवन सासणीक जिवीत जोडूंक आमचे याज्ञीक प्रवचनांत आपोवणें करतात। परिशदेची पवित्र सभा कशी एकामेकाक आयकूंक उलो मारता आमी तांचो तरी ताळो आयकतले काय? म्हजो थाराव शेजूचो उलो बेऱ्या कानार पडना जावं हांव परगटीत वावुरतलीं।